घोळ येता आमकां घोळ येता हो म्हणलेला थंय 11 11:30 शिवाय येत ना जाल्यार आमी थंय न्हिदो थंय आमकां न्हिदपाक भाग घातल्या खुर्ची सुद्दां आसना थंय आपलो टायम टेबल आठवड्याचो लागलो मामलेदारान किंवा कलेक्टरान किंवा अधिकारी आहात ते हांगासर टायमार येत ना सत्तर तालुक्यात हा मी म्हणटा म्हणून त्यांना हा सत्तर तालुका हे मामलेदारांचे तो काय केलं त्यांना जाग्याला आसना एकच नाव नाका तो हा अशा मामलेदार अशा लोक तुम्ही हांगा करूं नाका दुसरी ह्या माझी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 4 वर्सां पयलीं मी जेन्ना पीक विमा नसली तेन्ना म्हाजो सरकार अंत्योदय तत्व घेवन फुडें वयता। सत्तरीकारांनी आपले प्रस्न घेवन फुडें येवचे ते जाग्यार घालपाचे यत्न सरकार करतले। देविया राणेन सत्तरीतल्या जनता दरबारात उतर दिले पण कामा जाग्यार पडपा परस लोकांची सरकारी अधिकाऱ्या वयली तिडकच आदी आयकून घेवची पडली। पळयात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधातल्या कागाळीनच जनता दरबाराक सुरवात जाली। सरकारी कचेऱ्यांनी गेल्या उपरांत ते जाग्यार आसनात, टायमार मेळनात, खेपो घालच्यो पडटात अश्यो सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधातल्या कागाळीनच दरबार गाजलो। सरपंचांनी आपल्यो मुळाव्यो अडचणी मांडल्यो, अर्थीक पालवाची आस्त उक्तायली। वर्षभरात जेणे करून घातकी म्हणजे जी डेंजरस झाडां असतात पंचायत एरियात ती सरकार आमचे डेप्युटी कलेक्टरा मार्फत मामलेदारा मार्फत आमकां ऑर्डर दिता। आम्ही नंबर ऑफ झाडांचे दिले की आमकां मान्यता दिवपाक म्हणजे ते परमिशन दिता पूण फंड कोण दितलो? सरकार एक झाड जर मारतले 10-15 हजार लागता झाडांक चडपाक ते तुम्ही खंय तरी आमकां सरकारान दिवचे वेगळो फंड फक्त ट्री कटिंग हे सामके व्हेरी इम्पॉर्टंट। जेन्ना तरी आमी एक मनीस खंयचो झाड मारपाक गेलो जाल्यार दुसरोय म्हणटा म्हाज्या घरांत झाड पडटलें तेय मारा, तिसरो मागीर म्हणटा तिसऱ्या वार्डांतलो, अशें करून एक 10-20 झाडां जाता वर्साक 20 झाडां म्हटल्यार पयशे गेले कितले लाखभर रुपया आमी वर्सभरात झाडां खातीर खर्च करूंक शकना। जावं आमचे इंटरनल रोड आसा ते आमी करता, पंचायत करता, पण पंचायतीक सगळे गरीब आसा कितलो तरी भार उचलतली। बुश कटींग करतलो जाल्यार जवळ जवळ 1.5 लाख लागता, गटर पावसाचे उसरतलो जाल्यार 2-1 लाख लागता, इतलो सारो फंड सगळो पंचायत उचलता। फक्त स्टेट हायवे आसा ते खंय तरी PW डिपार्टमेंटान करचे अशी माझी मागणी आसा। बरीचशी वर्सां करूंक ना, सरकार तेंचेर लक्ष दिना, गटरय दिसपी ना, खंयचे स्टेट हायवे जे आसा ते तेंच्यांनी PW मातशें केले जायत, पंचायतीक आदार जातलो। सत्तरीकारांच्या प्रस्नांचो पावस सोंपपा सारको नासलो। पावसाच्या दिसात लोकांच्या मुळाव्या प्रस्नांनी मंत्री आमदारांक घाम काडलो। सगळे प्रस्न हांगा सुटावे जावपा सारखे नात, पण आता सगळ्या अधिकाऱ्यांक डायरेक्शन वयतले, सुभाष फळदेसायन सांगले। आमचे सरपंच आसतले ज्यो फायली हाडटा आसतल्यो सगळी प्रपोजलां जर मांडपाक गेले वाचपाक गेले की आमी ट्रेन जाय हांगा रस्तो जाय हांगा पाय जाय आमगे आमचे विशिश्ट आडकून उरलेले प्रश्न येतात। म्हजे कडेन आसा ती खाती जाली म्हजे व्यतिरिक्त ती खाती आसा त्या खात्याचेर चर्चा जावपाक शकता। हांव म्हज्या खात्याची सगळी पूर्ण जबाबदारी घेवपाक शकता। बाकीचे जी खाती आसात ऑफिसर्स आसात तांकां डायरेक्शन सुवतली आनी तेचे फॉलोअप जावपाचे एक मेकॅनिझमूय डेव्हलप करतले। मॅडमनी ताच्या दृश्टिकोनांतल्यान ती पळयतले की कोणा कडेन कितें आनी कोणी करपाचें हें वेवस्थीत घालून दितले। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी निखिल जल्मी।